Babomar, Octaviano de Loyola, तुका साबासकी संगीत जिवें दवरल्या खातीर कॉयरांत तुवें नामणां जोडल्या खातीर आनी ती गोंयची संगीत आनी परंपरा जिवें दवरच्या खातीर वालोर हे फामिलीक सगळी येयली कारण खरेंच अभिमान भोगता तसलो बालवेंजीन हो प्रोग्राम आज घडोवन हाडला हो खरेंच एक मोलाचो एवॉर्ड देव बरें करूं. उपकार मागता फुडें सरोंक जुझे नील गॉन्स आनी ताचे फामील. आतां जितली फामील दिसल्या ती पयलीं दिसोंक ना. तुमी आपोवंक जाय अशें खुशालकायेचो एक कास्ताचो फोटो मेळपाचो फ्रेमीन घालून घरान दवरपाचो. आतां पासून आयल्या जाल्यार फोटोग्राफर आसतले मागीर तुमी कुशीक वचोन हांगासर काय बरें डेकोरेशन केलां थंयसर तुमी फोटो मारूंक जाता. मिस्टर जुझे नील गोम्स अभिमान भोगता तुका सन्मान करून तुजो फामाद गोवन मल्टी इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट कांतोरिस्ट आनी कातारां घडपी म्युजीक प्रोड्यूस करपी संवसाराक टूर करपी आर्टिस्ट. फाटल्या 15 वर्सां ताणें आंतरराष्ट्रीय जाग्यांनी आनी फेस्टिवलांनी भाग घेतला. ताची वडवीक इंडियेचे आनी आंतरराष्ट्रीय मुजग वाजयतल्या सोबे आसा. एक बरी सोयरीकोत आसा सगळ्यांक तो वळखता. ताचे योगदाना वरवीं ताका आमी हो पुरस्कार फावो करता. मोठ्यान ताळयो. उपकार मागता मिस्टर शेन आंतोनियो. मिस्टर शेन आंतोनियो तुमच्या मुखार येता आनी ताची फामील. हांव जाणा ताची दोनूय चेडवां आसतलीं हांगासर हाजीर. येवन दादाक सपोर्ट करचो मातशें. ह्या भुरग्याक हांव भरपूर वळखता. जेन्ना आमी दुबय हिल्टन हॉटेलान काम करताले तेन्ना तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटान काम करतालो तरूय तो म्युजीक शिकतालो आनी तेन्नाच तो नवो सॅक्सोफोन वाजोवन ताणें 5 स्टार हॉटेलांत पयलो गोंयकार एक सॅक्सोफोन एक फंक्शनाक वाजयल्लें म्हाका अजून उगडास आसा. उपकार मागता बसका घेवची आनी उपकार मागता ताचें डॉटर प्लीज कम फॉरवर्ड टू स्टँड नेक्स्ट टू युअर फादर. येवची सगळा सांगात दिवचो. मातशें फाटी शेन मातशें कम वता. शेन आंतोनियो एक बरो कांतोरिस्ट म्युजिशियन. तसोच तो डीजेईंग करता. 1 मॅन बँड. ताका 20 वर्सां संगीताचो अनुभव आसा. ताणें गोंयांत तशें भायले देशांत वाजयलां. ताणें इंग्लीश गावन ऑफिशियल इंटरनॅशनल पर्पल फिस्ट एंथेम 2024 हें ताणें घडलेलें. हातूंत ह्या फेस्टिवलांत ताणें भाग घेवन गोंया व्हडलें नांव हाडलां आनी आतां तो गांवांनी आमच्या गोंयच्या चारूय कोणशांनी 1 मॅन शो बँड करता. मोठ्यान ताळयो. उपकार मागता डॉक्टर मारिया साविया वियागस. डॉक्टर मारिया साविया वियागस फुडें सरचें. मोठ्यान ताळयो. पयले सुवातेर डॉक्टरान आमचे गोंयची परंपरा सांबाळूंक कुणब्याचें नेसोण आयल्या. आजच्या दिसाक सारकें फिट जाता. गोंय घटकराज जाल्ल्या दिसाक कळ्ळें गोंयकार म्हूण दाखोवंक पयले सुवातेर नेसोण एकदम आवडलें. अभिमान भोगता सत्कार करूंक वजनादीक बुरोवपी आर्टिस्ट
Academy from Carmona, prestigious Fulbright Fellowship, हाची नामणां जोडपी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अवॉर्ड घेवपी फामिली आसा जाल्यार जॉइन जावपी, आनी जायते बुकाचे जायते एग्जिबिशन ताचे जाल्ले आसा. इंडियेक तशें भायल्या देशांत तिचे योगदान आमच्या गोंयांत, तिच्या योगदाना वरवीं आमच्या गोंयांत व्हडलें नांव वाडलां आनी आमकां अभिमान भोगता तिचो सत्कार करूंक मोठ्यान ताळयो मारच्यो डॉक्टर मारिया साबेकर. देव बरें करूं. कार्यावळ फुडें वतना आनी मातशे पुरस्कार दिवंक आमी विसव घेतात ते मेरेन विनंती करता ॲडव्होकेट क्लासातो आल्मेदा कुतिनो आपली जाणवायची 2 उतरां सांगो. आमदार रणजीत वेगस, माचेर बसयल्ले सगळे मानेस, आमचे अवॉर्डी भावांनो आनी भयणीनो, बरे सुवातेन तांचे थँक्यू म्हणटा. म्हाका हो मानाचो जागो दिलो म्हणून. चड उलोवपाचें ना, सांजची दनपार जाली, पूण आयचो दीस वखदराजाचो दीस आनीक वेंद्री बाबान हो प्रोग्राम अरेंज केला. जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले दायज सांबाळपी, some of them are giants in their own field, and I am privileged to felicitate these giants from Medan. Ghotakraj 1987 मेळ्ळे आनी Ghotakraj फॉर स्टेट फूड हेणे आमकां कितें दिलें आनी आमकां कितें लॉस जालें. आय थिंक एक कॉस्ट बेनिफीट रेशियो करपाक जाय. पूण सांगता ते प्रमाणे when it comes to faith, emotion, sentiments, there cannot be a cost benefit. But still, आमकां घोटाक्राज मेळ्ळे, स्टेट फूड मेळ्ळी आनी कितकीत लॉस जाले आनी घोटाक्राज मेळून फायदो कसलो जालो तेची एक नियाळ करपाचो आसा. सी, स्टेट फूड पर्टिक्युलरली फॉर गोवा meant a few things. आमगेली लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आशिल्लीच, फक्त आमचो गव्हर्नर लेफ्टनंट गव्हर्नर आशिल्लो. सगळीं बिलां डायरेक्ट तो सायन करनासलो. थोडीं बिलां सेंट्रल मिनिस्ट्रीक वतालीं पास करपाक. सो इतलें करपाक शकताले आमी की आमकां जाय ती पॉलिसी आनी आमकां जाय ते लॉज आमी पास करपाक शकनाशिल्ले. इतलीच एक डिसएडवांटेज आशिल्ली. Advantages were many of not getting state food. The amount of money that came from the central funds was huge.
वी हॅड अ रियल फायनान्शियल कुशन. सांगता ते प्रमाणे दयानंद बांदोडकरान जायती प्रायमरी स्कूल कॉमेस केली आफ्टर लिबरेशन. ती स्कुलां कॉमेस करपाक रोड नेटवर्क स्टार्ट केले, सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो, किल्लरी इरिगेशन स्टार्ट केलो, and this was all because of central funds. These central funds came from 1961 onwards. We lost these funds as a result of getting statehood. But loss झाले म्हणून काय ना? Loss झाले, we lost those funds. So we had to collect our own funds now. And we had to make laws which would benefit us. हे कायदे आणि पॉलिसी गोंयकारांक लागून आमची आयडेंटिटी सांबाळपाक करपाक जाय आशिल्ली ती केल्या काय ना. आणि आमी गोंयांत पळयलें जायत, गोवा इज बिकमिंग अ पुअर इमेज ऑफ इट सेल्फ. आता पळयात तुम्ही आमचे हिल स्लोप्स, लँड कवर, ग्रीन कवर, everything is getting over because of the laws made after the statehood. See, the laws that have come after the statehood, the policy that has been framed after the statehood actually is working against the principles for which we wanted statehood. It is just working in a reverse manner. आणि एक बरें आसा, एक फाटल्या 3-4 वर्सांनी हांव पळयता ते स्टेटहूड म्हूण आमी आतां उलोवपाक लागले. इवन हेरल्ड टुडे हॅज ऑलमोस्ट अ सप्लिमेंट ऑन स्टेटहूड. Earlier we seem to have forgotten about it, but it is good that we are reminding ourselves of the statehood so that we get good policies, we get good laws which we are entitled to, and our state assembly, our MLA is there, they are entitled to legislate, and the central government, the central parliament, the president cannot come in the way. The only difference between statehood and the Union Territory status is that the central government could come in our way. Now we have to have our own laws, we have to collect our own taxes, we have to mobilize resources, and if we are overmining, if we are over-exploiting our nature, if we are overdoing when it comes to real estate, it is all because we have to collect more and more taxes. But at the same time, taxes collection is a small issue. People who benefit as a result of these laws have let our state down. एकूच सांगपाचें म्हणल्यार आमचे मातशें चुकलें. We got statehood in 87. आणि 1961, 1967, 1987 या सगळ्या पिरियडामध्ये Gandhi family was in power. And somehow देवाक कोई गरज नाशिल्ली, because up to 87 the problem of Goa going down was not there. The problem started from 1991 onwards. So we cannot blame those leaders also for not demanding special status. But now we may have lost some part of it, but what is left of Goa must be protected. Thank you.
देव बरें करून दोतोर. आता आमी आमचो पुरस्कार दिवपाक फुडलो भाग सुरू करतात. उपकार मागता फुडें येवंक विक्टर ह्युगो गोम्स आनी ताचे फॅमिली उलो मागता मुखार येवंक. वो फ्रेंड्स आसल्यारूय ताका सपोर्ट करचो. अभिमान भोगता सत्कार करतना विक्टर ह्युगो गोम्स नॅशनल अवॉर्ड विनर आर्टिस्ट, हेरिटेज कन्वर्सनिस्ट, म्युझियम क्रिएट करपी आनी कल्चरावर दुसऱ्यांक जाणवाय दिवपी. गोंया म्युझियम सांबाळपाचेर ताचें योगदान आसा आनी तेच परी गोंयची परंपरा सांबाळूंक फिशींग, ट्रायबल आनी फोक हेरिटेज हाच्या खातीर तो आपलो वावर करीत आसा. ताका शाबासकी फावो. ह्याच्या वावरा वरवीं आमची गोंयची परंपरा सांबाळून दवरल्या देखून मोठ्यान ताळयो विक्टर ह्युगो गोम्साका अभिमान दिता. देव बरें करूं. फुडें वेताना उपकार मागता फुडें सरो मिस्टर पावलिनो फेर्नांडीस. उपकार मागता फुडें सरो. मोठ्यान ताळयो मिस्टर पावलिनो फेर्नांडीस, जो जावन आसा मास्टर क्राफ्टमॅन आनी नावोस्तीक आर्टिस्ट गांवान वारकेचो, जो फामाद वूड कार्विंग, मुर्त्यो करपी, पेंटिंग करपी, मातयेची वेगवेगळी वस्तू करपी. तुम्ही पळयला वारका वेताना रायट हँड सायड येल्लो कलराची आर्ट गॅलरी मेवता. पावलिनो आर्ट गॅलरी हाचो फावंडर जावन आसा तोच पावलिनो फेर्नांडीस. हे काम करून इंडियेक आनी भायल्या देशांक ताणें नामणां जोडल्यात. ताच्या वावरा वरवीं ताणें केल्ले वस्तू आमकां पळोवंक मेवतात. हजारांनी ट्युरिस्ट हे आर्ट गॅलरीक भेट कोत्तात. हे ताच्या योगदाना उद्देशी गोंयची परंपरा सांबाळली देखून तुका शाबासकी फावो आनी मोठ्यान ताळयो. कोणूय फामील आसल्यार जॉइन जावची. जॉन म्हजी चूक जाली. हाच्या फुडें येवचें आसलें नादिया रेबेलो. मिस नादिया रेबेलो उपकार मागता फुडें सरोंक. मिस नादिया रेबेलो. मोठ्यान ताळयो तुमच्या मुखार मिस नादिया रेबेलो अंतरराष्ट्रीय गोवन फादिस्ता गोंयचो फादो संगीत एक पुर्तुगेज स्टायलीचे कांतार इंडियेक तशें भायल्या देशांत भाग गेले उपरांत ताणें पुर्तुगालाक माकाव, दिल्ली, ब्रिमिंगहॅम ह्या सुवातेनी भाग घेतला. ताच्या ताळ्याक एक व्हड इनाम फावो जाला. ते बरें कांतार करता. फादो तुमी आयकलां आसतना सोनिया सिरसेत फादो सिंगर तसलेच कॅटेगरीन ते येता. ताच्या वावराक लागून अभिमान भोगता ताचो सत्कार करून मोठ्यान ताळयो आनी पावस. फॅमिली आसल्यार जॉइन जावची.
खरेंच अभिमानाचो वेळ हो ताचे सांगात ताची फामील आसा एक बरो फोटो मेवतलो फ्रेमींग घालून हे सगळें करपी विसरूंक जायना आमचो फेवरेट बाब वेन्झी वेगस इतल्या जाणांक विंचून काडप म्हणल्यार फकाण न्हय तांकां माचयेर हाडून तांचो अभिमान करप एक व्हडलें काम फुडें वेताना आमी आपोवंक सोदतात मिस्टर आग्नेलो फेलिसियानो फेर्नांडीस ताका आमी पातशाय म्हूण वळखतात फेलिसियानो तो ऑलरेडी फॅमिली घेवन येयला धाकटीशीच धाकटी ताजी नातीन आसतली मोठ्यान ताळयो आग्नेलो फेलिसियानो फेर्नांडीस पातशाय अभिमान बघता तुका सत्कार करू पातशाय म्हणून ताका फामाद आमी वळखता फामाद तेवूय जाणी आपली परंपरीक तेवूयपण मदराचें काम जावं आलमाऱ्यो बेडो काबड आनीक ही परंपरा आदल्यांची पुर्वजांची फुडें वेल्या आनी करीत आसा येताच्या वावराक आदली परंपरा सांबाळून दवरल्या खातीर आयज ताचो सत्कार करता मोठ्यान ताळयो वालोर ताजी नातिनी ताका सांगा भाव भयणांनो मोठ्यान ताळयो मारच्यो सगळ्यांक जे पुरस्कार घेतलोल्या मोगाच्यो भाव भयणांनो आयज हांगासर आमी सगळीं एकठांय जाल्यात जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक मनशाचो हात आसा कोणाचो आवय हांव जाणा तुमी कांसार जाले खुशालकायेची खबर सांगता फंक्शन जाले उपरांत हांगासर बुफे आहा मातशें आतां पावर येयला आसतलो हांव जाणा वतान मातशें गरमी जाता पूण हांव विचार तेजे क्वेश्चन तुमी आन्सर दिली ना आतां आज एकठांय जावपाक इतले व्हडले हाय प्रोफायल गेस्ट सोयरे हांगासर हाजीर जावपाक एक मनशाचो हात आसा कोणा तो आतां उलयचो बुफे नांव घातलें उलय मुगो तुमी फकाण केले बाब वेन्झीचो कारण हे फकाण न्हय असलो प्रोग्राम उबो करूंक काल म्हळ्यार कांय नासलें एक दिसान जालें तें आमी ताका वळखतात पयलीं मातशें राग येयलो की कोणाचो हात काय म्हणल्यार तूं मुगी रावली अशें जाता बरें कोतले MLA कोण वळखनाय जाता तेका वळखनाय तें बरें आसा तेजें काम कोत्ताय तें पूण मतीन दवरपाक जाय वा वेन्झी गांवांत भोपके मारूं येयना पूण म्हाका ताचो उपकार आसा कारण फाटले तुमी जाणा आसतली खेळगडी तियात्री आमी खेळ नाचपी जोगनी वेले हांकांय ताणें इकमतीन विंचून काडून हांगासर सगळ्या डायरेक्टरांचे बाणावलेचे 12 पूण डायरेक्टर्स त्या वर्सा खेळ घेवन येयल्ले तांकां आनी तांच्या पोंगडाक ड्रायव्हराक आनी सगल्यांक ताणें वयर हाडून शॉल दिवन पुरस्कार दिलो एक कॅटल दिली आनी गरजेचें काम म्हणल्यार तूं खंयचो जावं ताका आम आदमी हाजेर मेडिकल कार्ड दिलें जे वरवीं हांगा तर तांचे दोळ्यांचें ऑपरेशन करूंक जाता आनी येदी असलो गिफ्ट ताणें आमकां दिलो आनी स्टेजीचेर 40 वर्सां पासून हेड करपी डायरेक्टर दुकानी रडले कारण तांकां कोणेच आयज पासून स्टेजीर हाडून शॉल घालूंक ना व्हडल्यांतलें व्हडलें काम तें देखून हांव विनंती करतां तुमच्या लागीं ताळयो मारूंक हें एक व्हडलें काम बाब वेन्झीचो विजन हांव गाल्फांत आसतना पासून तेचें उलोवप आनी तेचें शिकपा प्रमाणे जेन्ना तूं चड शिकता तेन्ना तुका एक विजडम येता एक जाणवा येता बरें कितें करपाक युथा प्रमाणे आनी युथाचेर तो फोकस करता कारण तो जाणा आम हाल मेले गेले यूथ इज द पिलर ऑफ आमचे फ्युचर पिलर ते आमचे व्हडले खांबे फुडाराचे तुमी इगोर्जेन आयकलां आसतलें एवरी संडे आमचे बाणाले इगोर्जेन आयकूं येता फादर म्हणटा बाणालेचे MLA कोडीत करूंक लायला आसतेली म्हूण एक कॅम्प आसतेली म्हूण एक मिटींग आसतेली म्हूण एक कोर्स आसतेली म्हूण वेगळे वेगळे एवरी संडे तुका आयकूंक मेळटा हाजेर घुमता आमचो बाब MLA बसून रावना ताका एक पावर कसो आसा कितें ना कितें करून दाखोवपाक आयज मारिया हॉलांत पासून एविएशन एक कोर्स आसतलो हें चिंतप कोणाच्या मनान येवंकूच ना आमचे भुरगे शिकतात आनी मागीर सांगतात फाटीं सिमेन्सांकूय ताणें फुडें सरपाक कसो कोर्स करपाक
खंयचे ट्रॅक दवरपाक बोटीचेर कितको वचपाक ही सवलती तेणें दिल्ली आसा ताचो वावर हांगा नदर मारल्यार तुमकां गमता हें क्लिनीक आनी हें सगळें आनी गांवांनी गेल्यारूय ताचो वावर ताचें कॉन्स्टिट्युशन ताणें केला ताचेर तुमकां दिसून येता हांव मागतां बाब वेंझी लागीं असोच वावर करीत राव आमी जायते फावटी आमकां सोय जाल्या MLAन जायतें करचें पूण आमी बोल दिन ताका कितें दिवपाचें हें आमी सोदता आनी आमी तेजें बरें वावर केन्ना करना व्हिडिओ काडटाय रोखडेच गाणी घालपा रोखडें जाता पूण बरें वावराचेर कोण व्हिडिओ करना सोशल मिडियाची घायना सोय जाल्या आमकां MLA ते काम मुटाय ते पूण हेजे फुडें MLA येवन गेले तें कितें केलें आनी बाब वेंझीन कितें केलें तें आमचें एक रोड मॅप कशें आमचे हातीन आहा आमकां दिसती म्हणून जाता हें पूण बोट काडूंक लागता त्या खातीर आमचो थेंको ताका तेन्ना तो आमकां उलो मारता तेन्ना आमी दिवचो तो आमकां ताचो सपोर्ट दीत रावतलो कितें करना जाल्यार हांगा येवन तेजी खबर घेवची ताचे प्लॅन जायते आसात ताचे विजन ताचे फुडाराचे ते कितें करूंक जाय बाणावले कोलवा आपल्या कॉन्स्टिट्युशनाचे जायते प्लॅन आसता देवान आमचे MLAचेर बेसांव घालचे जायचे आटे फुटे कांटे ताच्या जिवितांत येतात तो भिना तो फुडें वचत रावता आमची बेसांव आनी आमची ताका आमचो सपोर्ट जावो त्या खातीर मागता देवा लागीं ताचे भलायकेवर ताका घोटाय दिवची आनी आपलो वावर फुडें व्हरत रावचो मोठ्यान ताळयो आमच्या बाबेन हे आसात आनी उपकार मागता ताची 2 मोलादी उतरां ताणें सांगची गुड आफ्टरनून एवरीवन जो बरो दीस दिवं सगल्यांक पयले सुवातेर 39 गोवा स्टेटहूड डे वी वूड लायक टू विश एवरीवन अ हॅपी स्टेटहूड डे माचेर आज आमगेलो मुखेल सोयरो very senior to me, well known to everyone. On a very short notice, I said, sir, would be nice if you could be part of this ceremony. It is something very special, something very close to my heart. And he acknowledged it. And I am sure, without any questions asked, insana soda tente acknowledge kele. It is only because of the love for Goa and for the love of this particular event that we are doing on this particular day. So let us give a big round of applause to Advocate Leopardo Coutinho, known to everyone as a friendly in-house. So it is nice to have you here, sir. तुम्ही जे आज हिंगा थोडी उतर शेअर केली, I think it is part of history where most of the generation do not know. And it is nice to have you, your guidance, not only for us over here, but for the entire Goa. It really matters and we are proud the things that you are doing. आज ये जे हांव गोंयचे दायज सांबाळपी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जे आमगे 7 विलेजी लोकांक इंचून काडून आमचे आज सत्कार दिला ते गोंयभर जेन्ना आमी सत्कार दितले थिंग पयलीं नांव आनी तेंचून नांव म्हाका सदां तुजें आसतलें एंड यू वील बी द रायट पर्सन टू बी ऑल्सो फेलिसिटेड. आय थिंक वी शूड गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. थँक्यू वेरी मच. आमचे बरोबर आमगेलो कोलवाचो ZP बाब आंतोनियो फेर्नांडीस माम आमचे बरोबर माचेर आहा. आमगेलो एक्स ZP बाब जोझफ आहा. आमगे सरपंच बाय ट्रिजा आहा. तेच भाशेन एवरी इयर ऑन द 26th of Jan वी मेक इट अ पॉइंट सगळे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक विचारपाक की तुमगे भुरग्यांनी जरी तरी खूंय पार्टिसिपेट करून तुमचें नांव गोंयचें नांव आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव वयर काडा थ्रू एनी फील्ड. Please, we would like to acknowledge them and we try to bring them and during the flag hoisting am tenka felicitate kote. So after the 26th of Jan till today we had these 5 students including Raymond and the 2 boys who were there here today. So I think we should give them a big round of applause because these are our nation builders. In any stream, whether it is by doing PhD, by achieving some merit, but these are the people who make Goa proud. These are the people that are going to take Goa ahead. गोंय आणि गोंयकार जे आम्ही बिलीव करताय ते हे भुरग्यांतल्यान मुखार वयताय आनी म्हाका दिसता दॅट इज द रिजन वी आर ट्रायंग टू मेक शुअर दॅट तेंगेलो सत्कार करपाक. तेच भाशेन आमचे गोंयचे दायज सांबाळपी
बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अभिमानी गोंयकार आमचे माचेर जे बसून आसा जी आख्खी टीम म्हाका दिसता वी नीड टू गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज हे स्टेटहूड मेळ्ळे म्हूण जायना ते स्टेटहूड राखता जाल्यार प्रत्येक एक जायंट जे भाशेन आदवोगादान म्हणला इन देअर ओन फील्ड दे हॅव ट्रायड टू मेक शुअर दॅट दे वील प्रोटेक्ट गोंयचे दायज गोंयची अस्मिताय हांव बऱ्यान नांव घेवपाक सोदतां बाब विक्टर हुगो गोम्स I would like to thank him for doing everything that he has been doing, also being part of my management team to make this occasion a great success. Let us give him a big round of applause. Bab Geronio Agustino Silva, amgelo शेतकामती दुधा वाव करता. He is doing a wonderful job. तोय आज तेका आमी वयर काडला हिंगा. म्हाका जेरोन बाब तूं हे काम करीत रावपाक जाय. फुडले पिळगेक दाखोवपाक की लॉजन फायद ना बट हातीन काम करता मनीस हेल्दी उरता आमगे एनवायरमेंटूय प्रोटेक्ट जाता आनी गोंयची दायजूय राखपाक येता म्हाका जेरोन बाबाकूय व्हडल्यान मोठ्यान ताळयो मारच्यो व्हेरी रिस्पेक्टफुल नोन फॉर व्हॉट ही हॅज अचीव्ड फॉर हिज ट्रान्सलेशन फादर मान्युएल पास्कल गोम्स आज आमकां फादर देव बरो करूं तुका तुवें जें गोंयच पासत दिलां आनी जें गोंयच पासत तूं मुखार दितलो म्हाका दिसता फुडली पिळगी जी कोण नोको जी कोण जाणा Also the year Karavadoplan, we are able to make sure that you are here today to show us that what you have done for Goa and what Goa needs to remember. लोकांलागी मागता फादराक मोठ्यान ताळयो मारच्यो. बाप सराफिनो कोता मुगे गांवचो टुरिजमाक कितेंय जरी तरी मोग आहा आनी कितें आयडिया आहा केन्नाय सराफिनाको उलमान उलयलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच मोग काळजा पयलीं तेगे आसता पॉलिसी मेकिंग आनी थिंक टँक फुडें तो You will never see him, but he is always there. Whether behind the Goa government, behind the tourism department, or even behind me, whatever I have been doing in the last 4 years as an MLA, I would like to give him a big thanks on this occasion, and please give him a big round of applause. आमगेलो young star, आमी Gen Z म्हणटाय, आणि Gen Z follow करपी, Gen Z मानपीक, आणि हो sport, which is part of Goan culture, गोंयचे दायज, शेतां आनी भाटां जायना. गोंयचे दायज म्हणटाय ते बेबिंका गोंयचे दायज म्हणटाय ते दोश गोंयचे दायज म्हणटाय ते रोमी लिपी तेच भाशेन गोंयचे दायज म्हणटाय ते आमचे फुटबॉल बाब ब्रँडनान जे भाशेन स्पोर्ट हो वयर काडून दवरला आपल्यागे नांव दवरला कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव दवरला म्हाका दिसता पीपल आर गेटिंग अ फॅन ऑफ हिम ही इज वन प्रायड ऑफ गोवा प्रायड ऑफ एनॉलिम विच वी हॅव एक्नॉलेज लेट अस गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बाब आंतल्या फर्नांडीस जे आपल्यागे बोरेनारांतल्यान जे आपल्या लिपींतल्यान तेणे जो वाव करून दाखयलो तेणे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेरी एक पुस्तक जे काडलें आहा तेंय दाखोवन दिलें आहा वी नीड टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सो दॅट ही कॅन कंटिन्यू हो वाव कंटिन्यू करचा बाब ओमार de Noela Pereira तागे जो वाव आहा तेगे जो गूण आहा तो म्हाका दिसता हो गूण कोणाक ना बाब ओमाराक आनी बाब नादिया रिबेलो We are blessed to have these. These are the voices. ही जी कला ही कला वाडोवची आनी आमगे भुरग्यांनी ही कला तेंकोसून शिवची आनी म्हाका तेका व्हडल्यान मोठ्यान ताळयो दिवपाक कीप गोईंग यू मेक अस प्राउड यू मेक गोवा प्राउड यू आर युनिक इन युअर सेल्फ एंड आय थिंक दिस इज व्हॉट युनिकनेस मेक्स यू हियर टुडे हियर विथ अस थँक यू एंड यू मेक अस प्राउड बाब जुझे नील गोम्स जुझे बाब थ्रू युअर म्युझिक थ्रू युअर कला यू मेक अस प्राउड थँक यू तुवें रोखडीच सकाळी फ्लायट आसली ती कॅन्सील करून तुवें एक्नॉलेज केलें की नाचपाक वी रियली एप्रिशिएट म्हाका सगळ्यांनी मोठ्यांनी ताळयो मारपाक बाब शेन आंतोनियो शेन बाब you are an inspiration looking at you and the things that you do I think you need to be acknowledged in a very big way it is not easy आमको सगळे देवान दिलो आसतना आम सुसेगाद गोंयकार and when you are in this kind of a situation and taking these challenges, I think you are a blessing. Your children are proud, your wife is proud, we are proud of you. देव बरें करूं तुका आनी म्हाका दिसता गोंयचें दायज तुवें आपल्यागे हितूंतल्यान सांबाळून दवरलें आमगे दोतोर मुगे गांवच गोंय दोतोर मारिया साविया वेगस वी शेअर द सेम सरनेम दोतोरागे जी आर्ट आहा बरोवपाची कला आहा जे thought process, thinking, it is unique by herself. Let her give her a big round of applause. She has done so many books, she has done so many things that Goa is proud of and we are proud that she is part of our constituency. Bab Paulino Fernandes, oh mugelo ek boro favorite.
अंकल मुट्टे तो मोगान कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसून तो जायत फाटी कसले कामां येता आनी म्युझियम 17 म्युझियम आहे. एक वन इज हीज, वन इज वार्का मान्युएलाले आनी एक आमगे विक्टराले. बट वॉट इज व्हेरी स्पेशल विथ बाब पावलिनो इज तो आतीन कविंग कोता आनी कविंग कोवून तो मनशा गेलो तोंड जे आहा ते करून दाखयता. तेगे म्युझियमान मुद्दम तुम वयचे आनी जात जाल्यार जे भुरग्यांक वो आर्ट करपाक आनी शिकपाक उमेद आहा, आय थिंक समवन नीड्स टू टेक दीस अहेड फ्रॉम हिज सायड. मोठ्यान ताळयो मारच्यो पॉलिनो बाब. तुगे आर्ट म्हाका दिसता आनी गोंया मुखार व्हरपाक बहुत व्हडलो लोक आहा. यू नीड टू मेक शुअर अँड वी विल बी विथ यू टू ट्रान्सफर दीस टॅलंट टू द नेक्स्ट जनरेशन. आनी निमणो आमगेलो सगळ्यांचो वळखीचो आवडीचो आमगेलो एक्स ZP हेन्झेलाचो बापूय आग्नेलो फेलिशियानो फेर्नांडीस 500 म्हणटा तेका. सो तेगेलो शेपाय आनी पुर्वज देखून कार्पेंट्री कोताले. तो आज पुसान कार्पेंट्री कोता, हेन्झेलूय कार्पेंट्री कोता. आनी म्हाका सदां हो भाव जो कार्पेंटराचो हो म्हाका सदां एक सारको येसलो गुण जे जायते गोंयकार आमी विसरत आहाय, पूण ही इज डुईंग इट बाय हिज हँड्स अँड ही इज कंटिन्युईंग दीस. सो आय थिंक वी नीड टू गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आग्नेल बाबा. Now, why are we felicitating everyone? How Amdar Zal Tenason, I had one thing in mind. I have been gifted by the people of Benaulim constituency to do what the best I can do. And through these 4 years of this journey, I have not wasted a single opportunity to make sure that the best is delivered to the constituency and to the constituents of my Benaulim constituency. मुको जात ते भाशेन सगळ्यान बेस्ट वस्तू हांवें आज आमगेले गोंयकारांक आनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्ली आहा. आनी द मच बेस्ट इज येट टू कम. दिस वॉज जस्ट अ ट्रायल ऑफ 4 years. A lot of experiments taught, visionized and implemented, executed in these 4 years. The next vision for a better Goa, a better governance is yet to be seen. Your blessings, your support will be required to make sure हे गोंय आनी गोंयकारपण मुखार व्हरता. आयज जेन्ना आमी गोंयची आस्मुताय, गोंयचें दायज 1987 सण आता 39 years जे हे मनशांनी आनी जायते मनशांनी तें दायज सांबाळून दवरलें आहा. म्हाका सदां देर इज अ लॉट ऑफ वेटेज. वी गॉट 11 years टू गो फॉर 50 years गोल्डन जुबली ऑफ दीस पर्टिक्युलर डे. हे 11 वर्सांनी आज म्हाका दिसता हें जे आमी आज फेलिसिटेशन केलां, this has to encourage the next generation, create an awareness that every segment of what these people have contributed, whether it is writing skills, whether it is speaking skills, tourism जाऊं, कसली कला जाऊं, that is all contributing towards a better Goa. आज जे भाशेन एडवोकेट योगादान म्हणला तेन्ना गरज नासली जे लिडर जाले तेंक चिंतपाक की गोंयचे आमगेले स्पेशल स्टेटस हे मागोवन घेवपाक आज गरज आहा दिसता. पूण आज हे अवेरनेस गरजेचें. ती गरज कित्याक आयल्या? ती गरज येयल्या कित्याक आमचे सोले स्वाभिमानी गोंयकार आज आमगे पुर्वजान दवरलो भाटां आम गोंया भितर इंकपा सोदतात. पयस फास्ट मेळटले म्हूण ते इंकून शेत इंकून आमी दुसऱ्या गांवांनी वचपाक परदेशाक वचपाक चिंततात. सो माय रिक्वेस्ट टू एवरी गोवन, माय रिक्वेस्ट टू एवरी यूथ, whatever you have inherited from your ancestors, preserve it, keep it for you until you are pushed to the right dead end that you cannot do anything for your survival. तुमको जोरी तोरी आतपाय आहाय सगळे आहा जाल्यार म्हाका सदां जोडपाक आपोसतात सगळ्यांकू आहा. जोरी तोरी आमगे शेण बाबाच्यान दाखोवपा जाता की what is you can do even if you are not able to have a full heart body. पूण म्हाका सदां important is let us preserve Goa. अस्मिताय हे गोंयचें दायज सांबाळपाची गरज आहा आनी हे सांबाळटा जाल्यार हे भाशणान जावपाना, हे कोर्न्यान जावपा जाय. वी ऑल हॅव टू लीड बाय एक्झाम्पल. आय एम डुईंग माय बेस्ट टू लीड बाय एक्झाम्पल. पीपल हॅव गिवन मी द पॉवर, द मॅन्डेट इन दिस टर्म. आय हॅव डन माय बेस्ट टू प्रोटेक्ट वॉट एव्हर आय कॅन प्रोटेक्ट इन माय ओन डीड्स, टू प्रमोट वॉट एव्हर आय कॅन प्रमोट इन माय ओन डीड्स. वी हॅव बीन फायटिंग इन द असेंब्ली several issues. 39A is just above us, trying to convert everything. Every Goan who wants to do a conversion goes to 39A, gets it converted, sells it and goes off. And the consequences are for us all. The one sold, the one converted is gone. पण त्याचे जे consequences आहे, ते जे flooding जातले, ते जी गरमी आहा,
ही सगळी सोंसपाक आमी आसतले आनी तेय आसतले. लेट अस प्रिजर्व गोवा, लेट अस सेव गोवा. This 11 years journey towards the golden jubilee is going to be very difficult. If we are not going to be consistent in protecting our land, if we are not going to be consistent, then making speeches and collecting morcha to sell our land and to give it away, that desire control करपाची गरज. तेन्ना आमकां गोंय जे आहा, जे आमगे पुर्वजान आमकां दवरले, तेंच आमच्यांनी आहा तशेंच तें दायज आमगे भुरग्यांक मुखार दिवपाक जाता. हांव चोयता आसतना आमगेले सरपंचाक चोयले बाय सीमा. आय एक्नॉलेज हर प्रेझेन्स, शी इज देयर हियर. आणि म्हाका दिसता सगळीं हांगा गेली, यू ऑल हॅव पार्टिसिपेटेड इन दीस अवेअरनेस, इन दीस सत्कार that we have given these great giants who have kept up to the expectations of Goa and Goans at large. I would like to thank everyone who have acknowledged my call. Let us together work to make Goa better, to make Benaulim constituency better. Guide me to make sure that I take the necessary steps to protect our land. Guide me to make Benaulim constituency a better place and to take it to the next level. हे सांगून तुम्ही सगळी येयल्या म्हणून देव बरो करूं आनी सगळ्यांक देव बरो करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. बेन्झी वेगस आमचो MLA संदी दवरता. ह्या वेळार कोणाक कितें उलोवंक जाय जाल्यार येवचें ना, तो मायक घेवन येता थंयसर. कितेंय तुमकां उलोवंक जाय, तुमची कसली गरज आसा जाल्यार इतली बरी संदी आमकां मेवल्या. कोणाक उलोवंक जाय जाल्यार हातूंतले तुमचे सगळे प्रश्नांक तो जबाब दितलो. कोणाक उलोवंक जाय? आतां आमचो प्रोग्राम सोंपत आयलो देखून निमणी कोण उलोवंक शकता? Hello, my name is Nicholas Fernandez. Okay, it's a very good talk that Jyoti has given so far. As you all know very well, we have huge acres of land that is not been cultivated for so many years. My great grandfather, my father, everyone. The lands were cultivated, rice fields have been cultivated manually by these poor buffaloes. But today, no one, only a few farmers are growing land. I say the government is helping the people by getting them machinery from all other parts of the world. See China. China is developing everything. All their lands and their areas are being cultivated by the machines. But we are taking rice from all other countries. We are not taking our own rice here. All our lands are just being destroyed. Goa has become a disaster. Rubbish is being thrown everywhere on the roads. You have come to stay here, stay nicely, with respect. Don't dump rubbish on the road. You are just dumping on the rubbish on the road and just walking away. You are killing us, you are killing the nature. Animals are eating this food. They are eating the plastic. Tortoises are dying, fish is dying, birds are not getting proper food. Animals are being washed. Earlier animals were being washed by the cow people who are taking the cows around. Now there is good water for them to drink around. We want good water. We want all water heaters. We want beautiful things to do. We don't want this greenery. Where are they going to eat this grass? From where is this grass coming all? All the food was earlier all from Goa. Rice was being grown in Goa. But it is now horrible. All everything is coming from all abroad. From all everywhere. Okay? Thank you. Thank you. देव बरें करूं. उपकार मागता विसरचे न्हय. वेताना बुफे आसा, बुफे घेवची. कोणेच घरा वयचे न्हय. आनी तेच भाशेन उपकार मागता हांगासर आमी फोटोशूट करपाक एक स्टँड केल्ले आसा. थंयसर आजच्या मानदीक सोयरे आनी सगळे तांकासर थिंगा बायट घेवंक जाता, तुमच्यांनी बायट घेवंक जाता. आनी व्हॉलंटियर्सां लागीं उपकार मागता लोकांक एस्कॉर्ट करचें थंयसर ड्युटी लागीं व्हरोन.
आता प्रोग्राम सोंपचो वेळ पावलो देखून उपकार मागता 6 वेगस हाच्या लागीं निमणी उतरां पेन्सी बाब, येवपाक बाब, मानेस आनी गोंयच्यो भावा भयण्यांनो, चड करून बाणावलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक आमच्या ऑर्गनायझरान हातून काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. व्हडली उर्बा येयली हिंगा येवंक आनी हो पुरस्कार घेवंक. भायर कितले देश तूं भोंवो पूण जण एकल्याचे गांवचे आपुरबायेन दिता ते व्हडली मोगाची भेट जाता आनी म्हजें काळीज बरें खुशाल जालें आनी म्हाका दिसता सगळे आमचे पार्टिसिपंट्स आहात तांकांय अशी व्हडली उर्बा भोगली ही पुरस्कार घेवन. थँक्यू वेन्सी बाब. म्हजी माय म्हणो तेंपा प्रमाणे माथ्या कुरपणें. आतां संवसार बदलता, गोंयां बदलता, इंडिया बदलता. आमकां हें चिंतूंक नाका मुजे पुर्वज कोण आहले ते या मुजे भुरगे कोण ते मुखार. आतां आमचो ओगोत येयला म्हजी माय कोण ते विचारूंक आनी ती माय आसा गोंये. विचारात चोत्रायेन रावात. आतां संवसार जाला मनशाकारांचो आनी पयशाकारांचो. तुमी खंयचे वाटेन आसात ते पळोवन चोयात. आनी म्हाका दिसता ही गोंयची माय आमकां उलो मारता. उलो न्हू किन्नाटी मारता, म्हाका सांबाळ, तुमी म्हजी हांव तुजी. आनी ते आमी चोत्रायेन सांबाळूंक जाय आनी तेजें आयकोंक जाय आमचें गोंयां सांबाळून. देव बरो करूं आनी हॅपी स्टेटहूड डे. आता आमचो प्रोग्राम सोंपता. व्हॉलंटियर्सांना बी मागता हांगसून काबार तांकां एस्कॉर्ट करचें. तुम्ही पळयतात GNH.